बागेवून जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. म्हज्या आपुरबायच्या भुरग्यांनो, शेवटाचो काळ हो. एकलो क्रिस्ती विरोधी येवचो आसा म्हूण तुमी आयकलां. आतांच म्हणल्यार जायते क्रिस्ती विरोधी दिश्टी पडल्यात. हातून आमकां हो शेवटाचो काळ म्हूण घुमून येता. आमचे मदले ते भायर सरल्यात, पूण खरेंच म्हणल्यार आमचे नीज वांगडी ते न्हय आसले. कित्याक आमचे नीज वांगडी जाल्ले जाल्यार आमच्या सांगाता ते रावतले आसले. पूण सगळेच जाण आमचे नीज वांगडी न्हय म्हूण दाखोवचे खातीर हें अशें घडूंक जाय आसलें. तुमकां जाल्यार देवान मागल्यांत आनी सगळ्या वस्तूंची तुमकां गिन्यान मेळ्ळां. म्हणटूच स्वताची ओळख तुमकां ना जाल्ले परी तुमकां हांवें बरोवंक ना. पूण परतेंच तुमी स्वत वळखतात आनी स्वतांतली कसलीच फट उपजना म्हूण अशें तुमकां बरयता. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. म्हणया, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक पृथ्वी वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. सोर्ग सगलो आनंद भोगूं, उलासूं आख्खो संवसार. खूब बोडला दर्यासागर, आयकून दी ताचो गुणगुण. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. फळां सयत पिकाळ जमीन, बुरकुटूं आनंद भरीत. रानांतलीं सगलीं झाडां मुरगोटूं खुशाल भरीत. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. मुनसुबी पृथ्वीची, सगली न्हीद संवसाराची, पोरजांची खरेंच जोडटी. परमेश्वर हो पळय येता. जबाब, सर्वेस्परा मुखार सोर्ग उलासूं प्रितूम संतोसूं. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. सोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. आपणाक मानून घेतल्यांक सोमेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें देणें केलें. सर्वेस्पराक सोय. जुवांव परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ओरंबाक शोब्द आसलो आनी शोब्द देवा सोवें आसलो आनी शोब्द देव जावन आसलो. सुरवातीक तो देवा सोवें आसलो. ताचे वरवीं सोर वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें ताचे विणें आयलोलें कांयच ना. ताचे सोवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशाचो उजवाड. उजवाड काळोखांत परजोळटा आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक ना. देवान धाडलोलो कोण एक मनीस आसलो. ताचें नांव जुवांव. सगल्यांनी बावाट दवरचे खातीर उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक म्हूण तो गोवाय कसो आयलो. तो आपुणूच उजवाड न्हय आसलो, पूण उजवाडा विशीं गोवायकी दिवंक तो आयिल्लो. एका मनशाक उजवाडायतलो नीज उजवाड शोभ जावन आसलो. तो संवसारांत येतालो. तो संवसारांत आसलो आनी संवसार ताणेंच रचलोलो. तरी संवसारान ताका ओळखूंक ना. आपले मदें तो आयलो आनी ताचेच पोरजेन ताका मानून घेतलो ना. पूण आपणाक मानून घेतलोल्या सोमेस्तांक आपल्या नानवाचेर विस्वास ठेवतल्यांक देवाचीं भुरगीं जावचें ताणें देणें केलें. हांकां रोगतान न्हय, कुडीचे वंदवणे न्हय, मनशाचे खुशी न्हय, पूण देवान जोग दिला.
शोब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. तो कुरपेन आनी सोतान भरलोलो. ताची मोहिमा आमी देखल्या. ही मोहिमा बापाचे एकल्याच पुताची खाशा मोहिमा. ताचे विशीं गोवाय दिवन जुवांवान आरडून म्हणलें, तो म्हजे उपरांत येता खरें, तरी म्हजे आदीं आसलो देखून तो म्हजेवून व्हड. अशें म्हणून हांवें तुमकां जाची खबर सांगल्या तो होच. आनी ताचे सोपुर्णायेंतलें आमी सगल्यांनी घेतलां. कुरपेर कुरपा, समूर्त मोइजेसा वरवीं दिल्ली. कुरपा आनी सोत जेजू क्रिस्ता वरवीं आयल्यांत. देवाक कोणें कदींच पळोवंक ना, पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या एकल्याच पुतान ताची ओळख दिल्या. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानये वाकानी तुका क्रिस्ता. मुखेल बोल तुमकां जाल्यार क्रिस्ताचो पवित्र आत्मो दिवन मागल्यांत. नियाळा कादार 25 वर्सां फाटीं गोंयच्या वेगवेगळ्या फिरगोजींतल्या देव संदेशकारां बराबर जेजूचो संदेशकार ह्या शिबिरांत वांटो घेवन जेजूची ओळख दिवंक प्रमाणपत्र घेतलें. जायत्या वर्सांनी एके फिरगोजींतल्या देव संदेशकाराची हांवें खबर घेतली. तेन्ना म्हाका असो जबाब मेळ्ळो, ह्या भावान जेजूची ओळख दिवची सोडून दिली आनी पवित्र सोबेंतलोय भायर सरून दुसऱ्या एका जोम्यांत भितर सरलो. बागीवंत जुवांव आपले पयले चिटींत बरोवन अशें म्हणटा, पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां सगल्यांक बापाची आनी जेजूची कृपा फावो जावन आमी सगळीं देवाची भुरगीं जाल्यांत. तरी जायतीं जाणां ह्या भावार्थाचे सोत मानून घेवंक तयार नात आनी ह्याच पासत क्रिस्त विरोधी कशीं वावुरतात. शुभ वर्तमानान जेजू देवाचो शोब्द संवसार रोजच्या आदीं देवा थंय आसलो आनी आमचे मदें मनीस कसो देऊन आयलो. जीं कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेतात ती सगळीं देवाची भुरगीं. जो वेळ पर्यान आमी जेजू देवाचो शोब्द म्हूण मानून घेतात तो वेळ पर्यान आमकां कोणाच्यानूच फोटोवंक जावचें ना. सोत आनी कुरपा देणा फाटल्यान देणें आमकां जेजू थावन येता. नव्या वर्सांत आमच्या जिविताच्या दर एका घडीतांनी आमी जेजूचे कृपेर पातयेवन रावंक जेजू तुजो आदार आमकां दी. मागणें पवित्र आत्म्या आमकां मागल्यान हें भावार्थाचें सोत मानून घेवंक आनी परगटूंक आमचेशी तूं राव जेजू.